55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया हे गोंयांत चालू आसा आणि जेन्ना प्रत्येक वर्सा दर वर्सा हे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत जाता तेन्ना ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या निमतान 75 क्रिएटीव मायंड्स म्हणून हांगा एक सर्त जाता जितून 75 लोक जे आसा यंग जे डायरेक्टर जावं एक्टर्स जावं वेगवेगळ्या जे फिल्माक कनेक्टेड जे क्षेत्र आसा तितूंतले भुरगे हांगासर येतात ते सिलेक्ट करतात आणि तांचे मागीर एक कॉम्पिटिशन जाता की तांकां 48 वरां भितर तांचें जें फिल्म आसा तें तयार करचें पडटा. तशेंच ह्याय वर्सा हे जे क्रिएटीव मायंड्स आसा तांचें कॉम्पिटिशन जालें पूण हे फावटी ते 75 नाशिल्ले तर ते 100 आशिल्ले. पुराय देशभरांतल्यान 1600 हेका एंट्रीज आयल्यो आनी तितूंतले फक्त 100 जण ह्या क्रिएटीव मायंड्साक सिलेक्ट जाले आनी तितूंतले एकटे म्हणल्यार आमचे गोंयकार ओमकार कालिदास नायक आणि हो एकलोच गोंयकार जो ह्या 100 क्रिएटीव मायंड्स हितून सिलेक्ट जाला. ओमकार येवकार पयलीं तुका थँक यू. कॉंग्रॅच्युलेशन्स 100 भितर सिलेक्ट जावपाक. आणि कशें दिसता तुका जेन्ना असो तूं सिलेक्ट जालो? पयलीं म्हणल्यार विश्वास बसना. सिलेक्ट जावप हेंच एक व्हडली गजाल आशिल्ली आनी सिलेक्ट बिकॉज आमी प्रॉडक्ट जो करता म्हणल्यार आमी जें कितें काम केलां तें आमी धाडलेलें आनी तें नॅशनल लेवल ज्युरीन तें पळोवन आमकां सिलेक्ट करप म्हणल्यार तेन्ना कळटा की बाबा आमी कितें तरी सारकें काम केलां म्हणून तेंकां आवडलें आनी तेणी म्हाका सिलेक्ट केलो. सो खूब बरें दिसता, खूब बरें दिसता. ओके. एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? कारण जेन्ना आमी म्हणटा की 100 लोक सिलेक्ट जाता तेजे 5 ग्रूप केल्ले 20-20 जाणांचे आणि तांच्या मदीं मागीर हें कॉम्पिटिशन 48 तासान फिल्म तयार करप. सो तो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? युजली आमी आमगेल्या लोकांक घेवन जेन्ना काम करता तेन्ना एक एक्सपिरियन्स वेगळो जाता आनी जेन्ना अनवळखी लोक दुसऱ्या प्रांतांतल्यान आसा एस्पेशली म्हाजो फिल्म मेकिंगाचो बॅकग्रावंड ना हांव पळोवन शिकलेलो मनीस आनी सगळे म्हाजे वांगडा जे आशिल्ले ते खंयचे ना खंयचे कोलकाताच्या स्कुलांतल्यान येयल्ले फिल्म मेकिंग स्कुलांतल्यान येयल्ले जेंकां बरे एस्पेक्ट्स प्रॉस्पेक्ट्स एक्सपर्टीज तेंचे आशिल्ले वेगळे वेगळे डिरेक्टर लेवल आशिल्ले. हांव डिरेक्शन टिमींग आशिल्लो सो म्हाका तेंचो प्रॉस्पेक्टीव कळ्ळो. सो हे वेगळे वेगळे प्रांतांतल्यान येयल्ले भुरग्यां वांगडा जेन्ना तूं काम करता तेन्ना तुका एक वेगळो एक्सपिरियन्स मेळटा. व्ह्यूज एक्सचेंज जाता, केन्ना केन्ना मदीं झगडीं जाता आनी सगळे अश्यो गजाली मेळोन मिसळोन केल्यो आनी तेन्ना एक बरें काम करपाची ताकद येता. जेन्ना तूं भायल्या लोकां वांगडा काम करूंक शकता तेन्ना तूं खंयी काम करूंक शकता अशें म्हाका दिसता. ओके. सो जेन्ना आमी म्हणटा की गोंया भायले खुबशे जाण तूं एकलोच गोंयकार आशिल्लो आणि जेन्ना बाकीचे जे राज्यांतले लोक आशिल्ले तांचो एक ग्रूप तयार करता तेन्ना खंय ना खंय तरी म्हाका दिसता कम्युनिकेशन जाता जावं जे विचार आसता ते जुळनात. त्या वेळार कशें कितें? विचार जेन्ना जुळना तेन्ना एकटे मनशान थंय मध्यस्थी करप आसता आनी हांव लोकल जाल्ल्या कारणान तें काम चडशें हांवें केलें. जेन्ना पटनाशिल्लें तेन्ना बाबा पोवता करून तेंकां सगळ्यांची मनां राखून ते कॉलॅबरेटीव जे गजाल आशिल्ली ती करपाचो यत्न केलो. बट खूब टफ वयता, ड्रेन जाता तेंचे एक 48 अवर्स फिल्माक आसता बट आय फील तितूंतली 10 वरां तरी समजुणेक वयता, डिसायड करपाक वयता. सो व्हेरी हॅक्टीक एक्सपिरियन्स बट हो एक्सपिरियन्स प्रत्येक गोंयकारान घेवचो कारण हो एक्सपिरियन्स जर तुमकां मेळत जाल्यार तुमी खंयी काम बरें काम करूंक शकतले. गोंयची इंडस्ट्री आहा ते बरे प्रॉडक्ट येतले, बऱ्यो गजाली येतले, बरी फिल्म्स आमी करूंक पावतले. तशेंच ओमकार म्हाका दिसता हो वन्स इन अ लायफ टायम एक चान्स तुका परत आनी क्रिएटीव मायंड्सान अप्लाय करूंक मेळना. सो एकदां तुवें क्रिएटीव मायंड्सा तूं सिलेक्ट जालो जाल्यार लायफ टायम म्हाका परत एप्लाय करूंक मेळना. सो देवा कृपेन दॅट वॉज काळजाचो दुगदूग आशिल्लो आनी आमच्या फिल्माक लव फिक्स सबस्क्रिप्शन हेका बेस्ट एक्ट्रेस आनी बेस्ट स्क्रिप्ट फावो जाली. सो तें खूब बरें दिसलें बिकॉज कितें तरी वन्स इन अ लायफ टायम जाता तेका कितें तरी फावो जालें हें समाधान आसा. ओके. तशेंच जेन्ना तुवें अप्लाय केलें तूं सिलेक्ट जालो 1600 एंट्रीज आशिल्ल्यो तेका तितूंतलो तर जे आमचे फिल्म मेकर्स आसा यंग फिल्म मेकर्स आसा गोंयचे तांकां तुजो संदेश कितें आसतलो? कारण जशें करून जेन्ना अशी कॉम्पिटिशन जाता इफ्फीच्या दरम्यान तेन्ना एक कॉन्फिडन्स जसो तुका येयलो तसो तांकांय येवचो म्हणून तुजो मॅसेज तांकां कितें आसतलो? एक्चुली हांव सांगपी कोण व्हडलो न्हू पूण इतलेंच सांगूंक सोदतां. इफी इतले वर्स जालीं गोंयांक जाता, हांगा मास्टर क्लासीस जाता, अश्यो सर्ती जाता, वांटो घेयात, हांगा या रेजिस्ट्रेशन करा, एक 9 दीस फिल्म पळया, भायले लेवलाचे फिल्म्स दुसरे प्रांतांतले दुसरे स्टेटींतली फिल्म्स कशी आहा, तेंगेलो वेटेज कितलो आसा, तेंगेली क्वॉलिटी कितें आसा, ही जेन्ना पळयतले तेन्ना आमकां कळटा की आमी खंय आसा आनी आमी कितले इम्प्रूव करपाक जाय, आमी तेंचे कडल्यान कितें शिकपाक जाय.
प्रत्येकाक दिसता की आपूण बरो एक्टर बरो डिरेक्टर बट असल्यो गजाली जेन्ना पळयता तेन्ना आमकां कळटा की लायफ इज नेवर एंडींग आनी तें आमी शिकत रावपाक जाय शिकत रावता तितले बऱ्यान बरो कॉन्टेंट आमी दीत वयतले सो फक्त शिकाक म्हणटा आनी बरी फिल्म्स करा. एक सगळ्यान व्हडलो प्रश्न तुका की एज अ फिल्म मेकर एज अ डिरेक्टर ह्या जे क्रिएटीव मायंड्स 48 अवर्स जो चॅलेंज आसता तितूनच्यान तूं कितें शिकलो? हांव शिकलो म्हटल्यार हितूंक मेन म्हणल्यार डिरेक्शन म्हाजें आनिकूय इम्प्रूव जालें. बाकीचे म्युजीक आसा स्क्रिप्ट डिजायनींग आसता स्टोरी बोर्डींग आसता हे आमी हांगा आमच्या प्रोडक्शनान तितले सिरियसली घेयनाशिल्ले बट ह्यो गजाली जितले सिरियसली तूं करूंक पावता तेन्ना तुका कळटा की तुजो प्रोडक्ट कितले बेगीन तूं करूंक पावतलो आनी कितले बरे रितीन कितली बरी क्वॉलिटी आनी वाडोवंक पावतलो. डी.ओ.पी. जो आसता सिनेमॅटोग्राफी करता तो तेजो विजन कळटा तो कितें करूंक शकता बाकीचे कितें करता तुका हें कळटा मेन म्हणल्यार आनी हितूंतल्यान हांव फक्त आनी फक्त शिकला म्हणूंक शकता बिकॉज आय वॉज अ स्टुडंट हियर हांवें ते तरेन तें घेतलें. देव बरें करूं ओमकार आनी बेस्ट ऑफ लक तुजे फ्युचर जे प्रोजेक्ट्स कितें आसा तेंचे खातीर. थँक्यू भाई. हिसपा भायर मूव